मातेवाचे शुभ वर्तमान आवेसोर 3 वोळ 1 ते 12. त्या दिसांनी जोआन बातिस्त दिश्टी पडलो आनी जुडेच्या अरण्यांत असो उपदेश दिवंक लागलो, जिवीत बोदलात, कित्याक सोर्गीचे राज येवचें जालें. अरण्यांत एक ताळो असो हाडटा, सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात. ह्या उतरांनी इसायास प्रवाद्यान सांगून दिल्लो तो होच. होच जुआंव उंटाचे लोणवेचे आंगावले न्हेसतालो आनी पेंगटाक चामड्याचो पट्टो बांदतालो आनी तोळ आनी रानवट मोव खावन जियेतालो. तेन्ना जेरुसाल्याचो आनी आख्या जुड्याचो आनी जॉर्डाना भोंवतणचे सगळे तालुकेचो लोक ताका मेळूंक वेतालो आनी आपूण पातकी म्हूण वळखून घेवन जॉर्डानांत ताचे कडल्यान स्नान घेतालो. जायते फारिझेव आनी सादुकी स्नान घेवंक येतात तें पळोवन ताणें तांकां म्हणलें, फुरशांची जात तुमी, येवचो आसा तो क्रोध वाटायात म्हूण कोणें तुमकां शिटकायल्यात? पूण तुमचें मन खरेंच बदल्लां जाल्यार ताची पुर्ती फळां दाखोयात. आनी अब्राहम आमचो बापूय अशें तुमी तुमकांच म्हणूं नाकात. तर हांव तुमकां सांगतां, ह्या फातरांची अब्राहमाक सोंसोत उत्पन्न करूंक देवाक तांक आसा. आतां लेगून झाडांच्या मुळाक कुराड घाल्ली आसा, म्हणटच जें झाड बरें फळ दिना तें देव कातरतलो आनी उज्यांत उडयतलो. हांव जिवीत बदलोवपा खातीर तुमकां उदकांत स्नान दितां खरें, पूण म्हजे फाटल्यान येता तो म्हजेवून बोलवंत आनी ताच्यो वाणो हातान दवरूंक म्हाका फावना. तो जाल्यार पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान तुमकां स्नान दितलो. ताची मोडकूल ताच्या हातांत आसा आनी तो आपले खोल नितोल करतलो. आपलो घोव कोड्यांत भरतलो आनी तोंड पालवना तसल्या उज्यांत लासतलो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमेन.